तिकीट दिल्ली आसा त्या हातून आमी निवडून येवन आमी तेवटेन वतना पक्षा बरोबर एकनिश्ठ रावन पक्षाचे उदरगत जाता अशें काम करतले. In front of Mahalakshmi, we have taken a pledge that for 5 years we will stay together. I have seen many people who have vanished, those who have taken oath before the God. जो घेतिलो हांव देवाचेर विश्वास दवरपी मनीस हांव परतो देवा बरें गेलो देवाक सांगलें अशी अशी परिस्थिती आहा कितें करचें देवान सांगलें तुजो निर्णय घे आपूण तुजे फाटल्यान देवान फुडल्यान सांगलें. गोंयच्या राजकारणात परत खवद. काँग्रेस विधिमंडळ गट परत एकदा बीजेपीत रीतसर मर्ज. 8 आमदारांची बीजेपीत एंट्री. वेंचणुके पयलीं बीजेपी सोडून काँग्रेसीत आयिल्लो, बीजेपीचे सीट वडोवन आपले घरकान्नीक शिवोले जिखोवन हाडिल्लो, विरोधी पक्ष फुडारी म्हूण मान मेळिल्लो मायकल डिलायलाक घेवन परत बीजेपीत. एका तेंपार बीजेपीत घुसमट जाता म्हूण काँग्रेसीत गेल्लो, आतां काँग्रेसीत दुखावला म्हूण सांगपी दिगंबर आनी ज्येश्ठ आमदार आले शिकेरांनी परत बीजेपीची वाट धरली. पयलेच फावट जिखिल्ले रुदॉल्फ, केदार, राजेश आनी संकल्पूय सत्ताधारीत. मायकल म्हणटा काँग्रेस छोडो बीजेपी जोडो. दिगंबर म्हणटा गोंयचे उदरगतीक निर्णय. आमी ही पार्टी आमची मर्ज केल्ली आहा. काँग्रेस पार्टी जे म्हणटा की आमी भारत जोडो यात्रा जी तेंच्यांनी चालू केल्ली आहा कन्याकुमारी टील काश्मीर म्हणून ती आमी हिंगासर आयज गोंयान सुरवात केल्ली आहा की काँग्रेस छोडो आनी भारतीय जनता पार्टी को जोडो. भारत हो एक आज सुपर पावर जावपा कडेन पाविल्लो आसा आनी हें सगळें घडटा आसतना गोंयचोय विकास खंयच्याच हातूंत कमी पडचो न्ही. गोंयांत डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा खाली सरकार आसा ताजेय हात मजबूत जावचे आनी गोंयचो सर्वांगीण विकास जो प्रधानमंत्री देशाचो करता ताचो फायदो गोंयकारांकय मेळचो, गोंयचोय विकास जावचो अशें एक सगळ्यांक दिसता. काय जातलो म्हणल्यार हांव बाब मायकल लोबो, दिगंबर कामत आनी तांच्या बरोबर आयिल्ले बाकी सगळे जाण हे देशाच्या माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचे विजन जे आसा नव भारत निर्माण करप आनी गोंयच्या विकासा खातीर ते सरकारात ते आयल्या. मुख्यमंत्री सावंत आणि बीजेपीचे प्रदेश अध्यक्ष तानावडेन बीजेपीचे हेडक्वॉर्टर्सात 8 जाणांक येवकार दिवन सगळ्यांची रीतसर बीजेपीत एंट्री करून घेतली. बीजेपी सरकाराचे बळ आता 33 पावले, बीजेपी 28. विरोधात फकत 7, काँग्रेसीचे 3, आपाचे 2, गोवा फॉरवर्ड 1 आणि आरजी 1. बीजेपीन आनीक एकल्याक गरी घाल्या म्हूण कळटा. हे भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश करतात आनी ताका लागून भारतीय जनता पार्टी गोंया भितर ह्या सगळ्यांच्या आदारार आनी स्ट्रॉंग जाल्ली आसा. हांव तेंचें अभिनंदन करतां. भारतीय जनता पार्टीच्या परिवारान तेंचें स्वागत करतां. 2024च्या निवडणुकेत आमी निश्चितच दोनूय सीट तर जिखतले, बट गोंयच्यान जी काँग्रेस छोडो यात्रा सुरवात जाल्या ती पुराय देशभर गोंया वेगवेगळे काँग्रेसचे लिडर हे सोडून देश राष्ट्र हिता खातीर म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीक मेळटले, जॉईन जातले आनी मोदीजीचे हात बळकट करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.